नमस्कार. गोयच्या गावांतल्यो वेंचीक खबरो घेवन हांव संजना अंजुनकर. आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. म्हादय अभयारण्य आनी लागसारचो वाठार टायगर रिझर्व म्हूण करात जाहीर. उच्च न्यायालयाचो गोंय सरकाराक निर्देश. हायकोर्टाच्या आदेशाचो आदर. मात वाघ संरक्षीत वाठार करपाक सरकाराची विरोधाची भूमिका कायम उरतली. रोखडेच हायकोर्टाच्या आदेशाक दितले आव्हान. गोग्यांनी पडिल्ल्या पावसाक लागून कडशे न्हंयत हुंवार. थळाव्या लोकांचो संपर्क तुटलो. मावशी वाठारांत नाल्यांत कोयर सांचून उडिल्ल्यान उदक व्हांवून येता रस्त्यार. अपघात जावपाची शक्यताय. कोयर नाल्यांत उडोवपाचे करचे बंद. सरपंच सुदात देसायाचे आश्वासन. मुरगांवच्या किल्ल्याचे करतलो सोबितीकरण. पुरातत्व खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसायान मुरगांव किल्ल्याची पळोवणी केल्या उपरांत दिले उतर. आनी सेगीत 2 दीस पावस पडल्यार रामटाणे धरण ओव्हरफ्लो जावपाची शक्यताय. आतां खबरो विस्तारांत. वाघ संरक्षीत क्षेत्राचे बाबतींत राज्य सरकाराक व्हडलो धपको बसला. 3 म्हयन्यां भितर म्हादय अभयारण्य अधिसूचीत करून लागसारचो वाठार वाघ संरक्षीत क्षेत्र जाहीर करात म्हूण हायकोर्टान आदेश दिला. म्हादय अभयारण्य वाघ संरक्षित क्षेत्र म्हणून जाहीर करचे हाचे खातीर गोवा फाउंडेशनान उच्च न्यायालयांत याचिका दाखल केल्ली. ही याचिका निकालान काडटना उच्च न्यायालयान म्हत्वाचो निवाडो दीत गोंय सरकाराक धपको दिला. High Court has just pronounced its verdict that the state is to notify Madey Wildlife Sanctuary and surrounding areas as a tiger reserve within 3 months from today. The High Court has also directed them to set up anti-poaching camps within 6 months from today, and has also directed that a tiger conservation plan be prepared by the state government and sent to the National Tiger Conservation Authority for approval within a fixed time frame. And the NTCA has been directed to give all possible assistance to ensure that the plans get approved and that the tiger reserve for the state of Goa becomes a reality very shortly. The entire directions, including settlement of forest rights, have all to be completed within the year. This is the order of the High Court on the Goa Foundation's petition for notifying a tiger reserve for Goa. म्हादय अभयारण्य वाठारात वाघ संरक्षित क्षेत्राक सुरवातीच्यानूच विरोध जायत आसा. म्हादय अभयारण्य पयलींच आसा तेन्ना वाघ संरक्षित क्षेत्र करप शक्य नाशिल्ल्याचे रजावदीत राज्य सरकारान वाघ संरक्षित क्षेत्राची शक्यताय भायर मारिल्ली. Today directed that the state government should issue a notification under section 38B of the Wildlife Protection Act declaring Madey and other surrounding areas to be a tiger reserve. So that will have a wide repercussions, and we will consider these directions. The judgment is not come to our hands now. Unless we study the judgment, we won't be able to comment. But factually, such a direction has been issued today, and we will have to only see now what next we can do. Our contention before the High Court was that there was no proper recommendation of the Tiger Conservation Authority. Unless that recommendation was resolved by the authority in its meeting, no such direction could be issued. So now we will have to see what findings the High Court has given on this issue. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशा उपरांत सरकार आता कितें पावलां उबारता तें पळोवचें पडटलें. वाघ संरक्षित क्षेत्राक पयलींच विरोध केल्ल्यान गोंय सरकार उच्च न्यायालयाच्या ह्या निवाड्याक सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दितले इतलें मात खरें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. टायगर रिझर्व करपा संबंधी हायकोर्टान दिल्ल्या आदेशाचो आदर करून गोंय सरकाराची भूमिका मात टायगर रिझर्वा आड आसा तशीच उरतली. हायकोर्टाच्या आदेशाक सरकार रोखडेच उंचेल्या पावंड्याचेर आव्हान दितले अशें रान मंत्री विश्वजीत राणे हांणी स्पश्ट केलां.
गोमंतक टीव्ही कडेन खासा भासाभास करतना ताणें सरकाराची भुमिका स्पश्ट केली. आयज एक म्हत्वाचो असो जजमेंट हायकोर्टान दिलो एक पेटिशन जे एनजीओन घातलेले तेचेर आनी ते असले टायगर रिजर्वाचेर. कांय दिसा पयलीं सरकारान टायगर रिजर्व हो जो प्रपोजल आसलो तो आमकां नाका असो प्रस्ताव धाडलेलो, पूण आतां टायगर रिजर्व नोटिफाय करचो, म्हादय वायल्ड लायफ सँच्युरी नोटिफाय करची असो 3 म्हयन्या भितर असो हायकोर्टान आदेश दिला. आनी हेचेरूच उलोवपा खातीर आमच्या बरोबर आसा खुद्द गोंयचे फॉरेस्ट मिनिस्टर विश्वजीत राणे. आमी तेंचे कडेन उलोवया. बाबा, आयज जो निर्णय येयला हायकोर्टाचो, सगळ्यान पयलीं तुमी कसो पळयता? तुमी एक तर फॉरेस्ट मिनिस्टर आसा, फॉरेस्ट 70क फॉरेस्ट मिनिस्टर आसाच. माझी भूमिका पयलींच्यान लोकांक खबर आहा, मिडियाचे माध्यमांतल्यान खबर आहा. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचे कडेन म्हाजी पूर्णपणे डिटेल चर्चा जाल्या. आनी कितें आसा की राज्य म्हणून आमकां बी दिसता की पर्यावरण हे सगळ्यो गोश्टी आमकां सांबाळपाक जाय. त्याच बरोबर आमी पळोवंक जाय की आयजची परिस्थिती कितें आहा गोंय राज्यान. आमी पूर्णपणे मानांनी आमी हायकोर्टाची जजमेंट आमी एक्सेप्ट करता अशें म्हणूं शकना, पण आमकां जे डिसिजन हायकोर्टान दिल्या रिस्पेक्टफुली वी हॅव टू एक्सेप्ट द डिसिजन दॅट इज बीइंग गिवन बाय द हायकोर्ट. बट सेम टायम आमी हो निर्णय जो दिला हेजे सगळे ऑप्शन्स एग्जामीन करपाक ऑलरेडी केंद्रा कडेन सगळे कडेन म्हाजी चर्चा चालू आसा. आमकां कशें पावलां आमकां फुडें घेवंक जाय. गोंय राज्यान आमचे कडेन जायते आमचे वायल्ड लायफ सँच्युरीज आहा, सगळ्यो गोश्टी आहा. पर्यावरण हें सांबाळूंकूच जाय, राखूंक जाय, सगळें कळटा. पूण जे वायल्ड लायफ सँच्युरी केल्ले त्या लोकांक आयज पर्यंत रिहेबिलिटेशन दिवपाक आमी शकले ना. आनी खंय म्हणून तुमी रिहेबिलिटेशन करतले? गांवचे गांव जर भितर उरलो आनी त्या मनशाचो की फुडाराक कितें जातलें, विकास म्हणटा तो हो थारतलो. आनी विकास जर थारलो जाल्यार आमी कितें करपाचें? आनी म्हणूनच हे आयज हांव विश्वजीत राणे म्हणून उलयना, हांव आयज फॉरेस्ट मिनिस्टर म्हणून हांव उलयतां. वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर ऑल द ऑप्शन्स दॅट आर अवेलेबल विथ द स्टेट गव्हर्मेंट. आमी जो निर्णय घेतलेलो स्टेट वायल्ड लायफ बोर्डान, आमी ते ठामपणे त्या भुमिके बरोबर आसा. आमी जे हायकोर्टान न्यायालयान आपल्या विजडमान ते आयज न्यायालयान निर्णय घेतलेलो आसा, हे निर्णय आमचे जे कितें ऑप्शन्स आहा हे फर्दर एक्सप्लोर करपाक आनी आमकां सुप्रीम कोर्टान आमी वचपाचें ऑलरेडी ठरयल्लें आसा. आयज मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करून आमी योग्य ती आमची स्ट्रॅटेजी आनी त्याच बरोबर आमकां कशें फुडें वचूंक जाय ह्या विशयाचेर आमी फुडें वयतले. पूण हांव परत एकदां सांगता, हांगा हांव पूर्णपणे आमी न्यायालयाक मानता. न्यायालयाचे जे कितें निर्णय आसता ते गोश्टी आसताच, पूण त्याच बरोबर राज्या खातीर कितें बरें आसा. आमी निवडून आयिल्ले लोक, आमकां बी दिसता की खंय तरी आमचो लोकांचो इंट्रस्ट आमकां प्रोटेक्ट करूंक जाय. फाल्यां कोणी जर सांगलें आनी कितें केलें तो विशय न्हू. हांगा एक राज्य आनी सरकार म्हणून आमचे कडेन जे कितें ऑप्शन्स आसा एन ऑप्शन आमचे फुडले ऑप्शन आहा ते सुप्रीम कोर्टान वचून हो डिसिजन जो घेतला हे कुशीक काडपाचो. हे कुशीक काडपाक जे कितें प्रयत्न आमकां करपाक जाय हे डिसिजन आमी पूर्णपणे सरकाराचो प्रयत्न आसतलो. आनी ताबडतोब आमी 3 म्हयने काय आमी रावपाचें ना. ताबडतोब आमी एग्जामीन हें करून आमची टीम ऑफ लॉयर्स जे आहा ते आमी रिप्रेझेंट करून एजीचो बी व्ह्यू घेवन त्याच बरोबर मुख्यमंत्री कडेन चर्चा केल्ली आसा. आमी आतां ताबडतोब आमी लोकांच्या हितान आमकां जें दिसता हे निवडून आयिल्ले डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकाराक जें कितें दिसता हे निर्णय आमकां सरकाराची आमची भुमिका आसा की आमकां सुप्रीम कोर्टान वचून आमचे ऑप्शन्स कितें आहा ते एक्सप्लोर करपाची गरज आहा. त्याच बरोबरात युनियन मिनिस्ट्री कडेन बी आमची चर्चा चालू आसा आनी युनियन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट कडेन तेंचे कडेन बी म्हाजी चर्चा जाल्ली आसा. आनी राज्याक आमकां कितें जाय, आमकां कितें योग्य दिसता तें आमी सुप्रीम कोर्टान वचून आमकां रिप्रेझेंट आमचे केस आमकां करची पडटली. आमी काय कोणी डिसिजन दिला हेजेर तो विशय वेगळो. आमी आमचे हे डिसिजनाचेर आमी आमचे एक्सप्लोर आमी ऑप्शन्स करतले आनी आमकां हो कसल्याय परिस्थितीर डिसिजन कुशी काडूंक जाय. तुम्ही जजमेंट येयला पळय तो वाचला बीन तुम्ही गो थ्रू केला? सगळे जे म्हाजे कडेन 80 पानांचो जो जजमेंट आयला पूर्णपणे गेले 2 वरां म्हाका दिसता काय 1.5 वर बसलेलो. हायलायटेड पॉयंट्स म्हाका जे दिल्ले ते प्रत्येक पॉयंटार हांवें गेल्ले आसा. आमचे आतां टीम ऑफ लॉयर्स जे सुप्रीम कोर्टान आमकां रिप्रेझेंट करतले ते योग्य आमचे जे स्टेटाची भुमिका ते सुप्रीम कोर्टान फुडें दवरून आमकां जो न्याय जाय तो न्याय आमी घेवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. हो निर्णय येयल्या उपरांत बाबा मेन म्हणजे आमचे 70चे लोक आहा ते थोडे मागीर वेगवेगळ्यो चर्चा जाता की बाबा हो आतां टायगर रिजर्व जालो की काय. हे पळय 70च्या लोकांक म्हाजेर विश्वास आहा.
सत्तरीच्या लोकांक सरकारचेर विश्वास आसा, सत्तरीच्या लोकांक मुख्यमंत्रीचेर विश्वास आसा, सत्तरीच्या लोकांक फक्त आमचे पर्येचे आमदार डॉक्टर दिव्या राणेचेर विश्वास आसा. सत्तरीच्या लोकांचोच विशय न्हू, हे हांगा पेरिफेरियल एंड बफर बी सगळे मागल्या. फाल्यां अशी जर परिस्थिती जाली तर आमी लोकप्रतिनिधी म्हणजे आमचो वेगळो व्यू आसता, फॉरेस्ट मिनिस्टर म्हणून म्हाजो वेगळो व्यू आसता. सत्तरीचे जनतेन अस्वस्थ जावपाची गरज ना. आमी लोकांच्या हितान कितें हें सरकार उबें रावतलें आनी लोकांक लेट डावन करपाचो प्रश्नच येना. आमकां दिसता की आमी स्टेट वायल्ड लायफ बोर्डान जो निर्णय घेतला योग्य निर्णय आहा. आतां ते डिफेंड करपाचें आमचेर आहा. सरकार म्हणून आमी सुप्रीम कोर्टान वयतले, तो आमचो ऑप्शन. हेजे फुडें आमी कांय वचूं शकना. सुप्रीम कोर्टान फाल्यां आमचे जे कितें ऑप्शन्स आहा ते आमी एक्सप्लोर करतले. आमकां दिसता कित्याक आमकां दिसता की आमच्या स्टेट गव्हर्मेंट आनी राज्य सरकार आनी गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी हांव जो फॉरेस्ट मिनिस्टर हांगा आसा आनी आमची पार्टी जी आसा, आमकां योग्य ते निर्णय घेवपाची गरज आहा. आनी ती गरज आसल्यार म्हाका दिसता की आमचे ऑप्शन्स आमचे कडेन जे कितें आसा ते आमी एक्सप्लोर करून लोकांच्या हितान आमचें प्रेजेंटेशन ऑफ फॅक्ट्स सुप्रीम कोर्टाच्या फुडें दवरून योग्य ते निर्णय थंयच्यान आमकां गावल्यार होच आमचो एक उद्देशान आमी फुडें सरल्या. आनी इमिजिएटली हे जेन्ना आयले तेन्ना आमी ताबडतोब एकामेका कडेन चर्चा करून आमी ठरयलें की ह्याच तरेन आमकां फुडें वचूंक जाय. आतां फुडें कितें जाता आमी डेफिनेटली आमकां दिसता की आमी जी भुमिका घेतल्या ते आमी डिफेंड करपाचो आमचो पूर्णपणे प्रयत्न आसतलो. तर ते हे आशिल्ले फॉरेस्ट मिनिस्टर विश्वजीत राणे, त्यांनी आपली भुमिका हांगासर स्पश्ट केली. कितेंय जालें तरी सरकार टायगर रिजर्व नाका आनी तो कसो फिजिबल ना ह्या भुमिके कडेन ठाम रावतले आनी रोखडे अपील करतले अशें सुद्दां तांच्यांनी गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना सांगलें. गोग्यांनी पडिल्ल्या पावसाक लागून मोपाचे कडशी न्हंयेक हुंवार आयला. न्हंयत मोठ्या प्रमाणात उदक आयिल्ल्यान सुमार 10 घरांचो संपर्क तुटला. हांगसर रावपी विद्यार्थ्यांक शाळेंतूय वचपाक मेळना. फाटली 8 दीस हीच परिस्थिती आसा. पळयात खासा रिपोर्ट. पावसाळ्यांत दर वर्सा खंय अशीच परिस्थिती आसता. न्हंयक हुंवार आयल्या उपरांत येवपा वचपाचो मार्ग बंद जाता. अशा वेळार करतली तरी कितें? देखून सरकारान अशी दखल घेवन मोठे पूल बांदून दिवचे अशी मागणी ह्या लोकांनी केल्या. पावसाळ्यांत न्हंयक हुंवार आयल्या उपरांत खंय वचपाकूच मेळना. कोणाची भलायकी इबाडली जाल्यारूय कांयच करपाक मेळना. व्हरतले तरी खंय होवूय प्रश्न आसा. गुरवार वा बाळंटेर बायलेक दोतोरा कडेन व्हरपाकूय कुस्तार जाता. एकाद्र्याक मरण आयलें जाल्यारूय धांदळ जाता अशें थळावे सांगतात. पूल झाले, पुलामुळे ते पायपाक चॉकअप जाता सगळे वर्सून इल्लेले आनी त्या पुला वयल्यान पाणी फ्लोअर जावन वयता. त्याच्यामुळे आमकां अलीकडे पलीकडे जावंक मेळना. वास्तवीक त्या पुलार आणखी एक पायपां जाय आसली पण त्या टायमात कॉन्ट्रॅक्टरान आनी कितें जालें तें म्हाका खबर ना की जेणे करून तेंच्यांनी पायपां वयली घालूंक ना आनी ते आतां पाणी फ्लोअर जाता. तशेंच आमच्या पलीकडे ते सायडीक आणखी 9 घरां आसा. 9 घरां आसा तेंची अशीच स्थिती आसा. फक्त तेंकां कितें पांयवाड एक बारीकशी बंदाऱ्या वयल्यान ते कशें तरी कसरत करीत ते लोक वचूंक शकतात, चलत तरी वचूंक शकतात. पूण तांकां गाडी व्हरतले शीक जालो मनीस जाल्यार तांकां काय देवार भरोसो ठेवल्या शिवाय आमकां आणखी कांयच पर्याय आसना हय की शीक जालो ह्या वेळार शीक जालो किंवा एखाद्या माणसाचा मयत जरी जाला तरी कोणच लोक येवं शकनात ना एकमेकाक. अशी परिस्थिती हय आसा की आमी पल्लीकडचे लोक फक्त सहानुभूती दिवं शकतात. फोन आमी वायफाय घेतले म्हणून आमकां फोन कॉन्टॅक्ट जाता नाजाल्यार आमकां फोनाचा कसलाच कॉन्टॅक्ट जावं शकना. आमी जे आमकां रेशन खावपाक जेवपाक कितें जाय आसता ते आमी म्हयनो आदी एका म्हयन्याचे सगळें आदी हाडून दवरता. नुस्तें दूध बी अशा गोश्टी काही आमकां मेळा शकनात. विद्यार्थ्यांक जाल्यार 15 दीस शाळेकूच वचपाक मेळना. सगळेच हाल जावन रावल्यात. 8 दीस जाले अभ्यास चुकला. हो चुकिल्लो अभ्यास आता शिक्षकां कडेन वचून समजून घेतले बगर पर्याय ना. 8 दीस तरी जाले वचोकूच ना वचोंक. मागीर आतां जी आपली स्टडी चुकल्या तेचो कशें कितें आता तुमचें पोषण वायफाय खातीर आमकां थोडी मेळटा. टिचर शिकयता ते आमकां कळचें ना न्हू. आतां स्पेशल टिचरी कडेन वचून आमी शिकपाचें पडलें आमकां. परत हे 8 दीस जे कितें शिकयले ते परत आमकां तेंच्या कडल्यान शिकपाचें पडलें.
पूण सगळ्यात मोठी अडचण जी जाता ती भुरग्यांचे जे फ्युचर आहा, भुरगीं शिकतात तर तांकां खंयच्याच पद्दतीचा शिक्षणाचे तेंचे जवळ जवळ म्हाका दिसता एका वर्सा आमची 3 म्हयन्यांत 27 दीस हजेरी लागली भुरग्यांची, अशी पद्दती जाता. आतां भुरगे गेल्या सोमवार ते आज सोमवार पर्यंत अजिबात शाळा पळोवपच ना तेंच्यांनी, आनी आणखी फुडें कितले दिवस जातले तेय कांय कळा शकना, अशी परिस्थिती खंय आसा. फाटल्या 5 वर्सांत पयलेच फावट प्रशासनान ह्या प्रश्नाची दखल घेतल्या. मामलेदार धरून गृह खात्या मेरेन सगळ्यांनीच फोन करून परिस्थितीची म्हायती घेतली. पुलाची उंचाय वाडोवन दिवपाचें आश्वासन अधिकाऱ्यांनी दिलां खरें, पूण तें केन्ना पुराय जातलें होवूय एक प्रश्नूच आसा. तर गोंयांतल्या अनेक लोकांनी इवन मामलेदार, कलेक्टर, फायर ब्रिगेड, पुलीस डिपार्टमेंट, PWD हेंच्या पासून सगळ्या जाणांनी आनी होम डिपार्टमेंट, मी सगळ्यात मोठो आधार म्हाका वाटलो की होम डिपार्टमेंटाचे आमच्या तारी मॅडम हेंच्यांनी स्वता मनीस धाडून तेन्ना आईची खबर घेतली, तिका डॉक्टर जावं जाल्यार किंवा तेंच्यांनी रावपाची वेवस्था करपाची की काय, ही सगळी वेवस्था तेंच्यांनी केली. आनी ह्या वर्सा जितकी सरकारान वेवस्था आमची काळजी घेतली, सहानुभूती दिली, तितकी ह्या पयलीं कितें जावंक नासलेली की सगळे अधिकारी आमच्या संपर्कात रावले आणि काय जाया नाका तर ते विचारीत रावले आणि मदतीचे खूप लोकांनी म्हाका मदतीची मदत करपाची तयारी दाखयली. गोमंतक टीव्ही खातीर पेडणेच्यान निवृत्ती शिरोडकर. मावशी वाठारांत नाल्यांत कोयर साचून उरिल्ल्यान सगळें उदक रस्त्यार व्हांवून येता. उदका पोंदा रस्तो गेल्ल्यान गाडी चलोवप्यांक अदमास येना, जाका लागून अपघात जावपाची शक्यताय न्हयकारूं येना. देखून थळाव्या लोकांनी घरांतलो कोयर हाडून नाल्यांत उडोवचो न्हय अशें आवाहन सरपंच सुधा देसाय हांणी केलां. सगळे लोक हांगा हाडून कचरो, घरांतलो कचरो, पॅम्पर्स, सॅनिटिकेट सगळे हाडून आपयता आनी ते सगळे ब्लॉकेज जाला. आमी हेज्या पयलीं क्लीन केल्ले ते, पूण परत लोकांनी परत हाडून हांगा उडयले आनी परत ब्लॉक जाला. आनी उदीक इतलें आसा, आमी काल 3 वरां आमी हे काडपाक ट्राय केल्या पूण ते आमकां पॉसिबल जावंक ना. हांव लोकां कडेन इतली रिक्वेस्ट करता की आमी हे काडटलीच, पूण मातसो पावस कमी जावं न्ही, कित्याक हो उदक हांगा उरता आनी सगळ्या लोकांक प्रॉब्लेम जाता कित्याक गाडयो काडपाक कितें हांगा कळना, ते लोक तितून उदकासून गाडयो काडटा आनी खूब प्रॉब्लेम जाता लोकांक. हांव फक्त लोकां कडेन इतली रिक्वेस्ट करता की घरांतलो जो कचरो आसा न्ही तो हाडून तुमी हांगा उडोवनाका, इतली रिक्वेस्ट तुमकां करता. हय, आमी हे पावसाक सगळें क्लीन केल्लें, उदक घातलेलो सगळें क्लीन केलें, परत लोकांनी हाडून हांगा हें केलें आनी परत ब्लॉकेज जालें आनी भितर 2 हेजी कनेक्शनां आसा ताका लागून आनीक ते ब्लॉक जाले. हांव फक्त इतलेंच म्हणूंक सोदता की हे आमी जे क्लीन करता आमी ना न्ही, पूण लोकांक इतली रिक्वेस्ट करता की परत तुमी हे हांगा करूं नाका. एमपीन मुरगांव किल्ल्याचेर अतिक्रमण केल्ल्यान थळाव्या लोकांक प्रवेश मेळना, पूण हो किल्लो पुरातत्व खात्या खाला येता आनी हो किल्लो सांबाळून ताचें सोबितीकरण करतले अशें पुरातत्व खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसायान मुरगांव किल्ल्याची पळोवणी करपाक गेल्ल्या वेळार स्पश्ट केलें. ह्या संदर्भात मुख्यमंत्र्या कडेन उलयतलो अशें ताणें सांगलें. मुरगांव किल्ल्याचे सोबितीकरण करचे अशी थळाव्या लोकांची मागणी आशिल्ली आनी संकल्प आमोणकारान हो प्रश्न विधानसभेन मांडिल्लो. वेळ काडून पुरातत्व खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसायान आपल्या पंगडा सयत येवन पळोवणी केल्ल्या खातीर मुरगांवकारांनी तांचे उपकार आटयल्यात. The archaeology department should not ignore this is the property of archaeology wherein people should have access. It has to be maintained, it has to be beautified and it has to be preserved. This treasure we cannot give it to MPT and make it to lose, because what I have seen this structure, it is an old structure and it is in very bad shape and some of the places we could see the seepage. It should not happen. जर गळटी लागली जर जाय टाइम टू टाइम ताचे रिस्टोरेशन जावपाक जाय आनी आमचे जर थंय जर रिस्ट्रिक्शन आयले जर जाय जाल्यार आमकां दिसता की आमी द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा, आय विल टॉक टू द हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर वॉट बेस्ट कॅन बी सीन विदाउट हॅम्परिंग द एक्टिविटीज ऑफ द पोर्ट, बट
port should not claim that it is their property and we should not have access. So we will find out the balanced way wherein the archaeology department, the people of Goa, people of Mormugao have to some extent the access without breaching the security of the MPT. So we will balance and go ahead, and we will see to that this archaeological site is maintained, preserved, and it is restored. Restoration म्हणजे अशें न्ही जे आमकां रिस्टोरेशन जे आर्किओलॉजिकल आर्किटेक्ट्स असतात ते जे सजेस्ट करतात ते करतात. We will put up a good engineers here and see that it is strengthened, its stability is maintained, at the same time it is preserved. हांवें हो प्रश्न असेंब्लीन मारलेलो आनी म्हाका एश्युरन्स दिल्लेले आमचे ऑनरेबल मिनिस्टरान, आनी आयज त्या प्रमाणे आयज ऑनरेबल मिनिस्टर सगळीं कामां सायडीक दवरून आयज मुद्दाम मुर्मुगांवान हो फोर्ट इन्स्पेक्शन करपाक लागून तेंची आख्खी टीम येयलेली आसा. आयज मेन इश्यू जाला कितें हो एक ब्युटिफूल फोर्ट आसा, हो असो एकूच फोर्ट आसा आमी मुर्मुगांवान पळयता विच इज कनेक्टेड ओवरलुकींग द अरेबियन सी, आनी हेजे जे रेडियस आसा ते दॅट इज अरावंड 9 किलोमिटर्स. हो फोर्ट आमकां एक दिसता, बट हेजे इल्लेले पार्ट जे कनेक्ट आसा ते आमकां तुमकां सगळ्यांक खबर सांगा मुर्मुगांवचे. एक आमचे गेले ते अंटार्टिकाचे सकयल भांबे जे तुमी म्हटल्या पळय थंयसर तोप बीन आसा ते सगळे उदकान पडलेले आसा, ते अजून खंय तरी प्रिजर्व जाले ना, तेजी आमकां काळजी घेवपाची आसा. त्याच प्रमाणे हेजो एक्सेस डायरेक्टली सकयल आसा जो आमी त्या टायमाचो वायसरॉय पॅलस म्हणटाले तो MPTच्या भितर येयलो आसा. ती एंट्रन्स आसा ती ब्लॉक केल्ली आसा, ती आतां हांव मिनिस्टरा कडेन उलयलेलो आनी ती दाखयतले आमी मिनिस्टराक बाबा अशें हे आसा म्हणून. आनी ते प्रमाणे जो जागो आसा भायलो जागो आसा थंयसर एक ब्युटिफूल भुरग्यांक लागून या लोकांक लागून थंयसर एक वॉकिंग करपाक लागून भुरग्यांक खेळपाक लागून आर्कोलॉजीच्या अंडरसून ते एक आमी तो युटिलायज करूंक शकता. बट आयज खंय तरी तो MPTन आपल्या अंडर घेतल्या कारणान तो आमकां यूज करपाक मेळना तो जागो. सो तेज्या लागून आमी डिमांड केल्लेले आसा कितें बाबा तो जागो आसा तो जो गव्हर्मेंटाचो जो आर्कोलॉजीच्या अंडर येता पळय तो जागो आमकां खंय तरी प्रिजर्व करून तो आर्कोलॉजीच्या अंडर रावचो म्हणून. आयज म्हाका पूर्ण विश्वास आसा, पूर्ण खात्री आसा आमचे मिनिस्टर सुभाष फळदेसायच्या लिडरशिपाच्या अंडर कितें हो जो मुर्मुगांवचो जो फोर्ट आसा तो आमचो प्रिजर्व जातलो, तो रिस्टोर जातलो. आनी हेजे एक्सेसाचो जो इश्यू आसा ते आमी तशें सांगलेले आसा मिनिस्टरान, आमी ते डिस्कस करतले आनी ते प्रमाणे म्हाका दिसता हेजो सुटावो जातलो. दिवचल मालांतले आमटाणे धरण भरले. धरण भरिल्ल्यान ह्या धरणाचेर निंबून आशिल्ल्या उत्तर गोंयच्या लोकां खातीर ही दादोसकायेची गजाल आसा. सध्या पडटा तसो आनीक सेगीत 2 दीस पावस पडलो जाल्यार हे धरण ओव्हरफ्लो जातले. आयज फाल्यां म्हणटा निमाणे एकदाच्या आमठाणे धरण भरले. हवामान बदल आणि पावसाक जाल्ल्या कळावाक लागून अंदू जुलै म्हयन्याच्या पयल्या सप्तका मेरेन ह्या धरणाचें उदक वाडूंक नाशिल्लें. ताचे उपरांत कांय प्रमाणात पावस पडिल्ल्यान जुलै म्हयन्याचे 15 तारखे मेरेन ह्या धरणाच्या उदकाची पातळी 47 मिटर इतकी आशिल्ली. मात फाटल्या सप्तकभर नेटान पडिल्ल्या पावसान ह्या धरणाच्या उदकाची पातळी वाडून ते धरण आता फुल्ल जाल्ले आसा. सेगीत 2 दीस असोच जर पावस पडलो जाल्यार हे धरण ओव्हरफ्लो जातले हातून दुबाव ना. गोमंतक TV खातीर हांव तुकाराम सावंत. कासवाडा तळावरी फोंड्या 300 वर्सां पोरणे झाड घराचेर पडून घरांचें बरेंच लुकसाण जालां. तशेंच घरा भायर आशिल्ल्या दुचाकींचें लुकसाण जालां. ह्या घडणुकीची म्हायती उजो पालोवपी दळाक मेळ्ळ्या उपरांत उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार येवन झाड घरा वयल्यान कापपाचें काम चालू केलें. आनी तळावो आमदारूय घर मालकाक मजतीचो हात दितलो अशें तळावलीच्या सरपंचान स्पश्ट केलां.
पडटना तो कितें जालो आमो आनी ते घराच्या भितर पडलो आनी तो घराक तर मार बसलेलो आसा. घर फूल डॅमेज जालें फूल वटेचें. फ्रीज टीव्ही सगळे गेल्ले आसा भितर आसता. सो हालीं तुवें केल्ले बांदलेले? हालींच नवे बांदलेले ते. फक्त 5 वर्सां तेका. पण हे त्या टायमार कोण नाशिल्ली? ना कोण नाशिल्ले भायर. हांव आसलो भितर. ते भितरले रूमाक येवपाक लागले ना. फक्त हेजे सगळे वंटी बिंटी ते दुसऱ्या वंटीर पडले आनी ते सगळे मोडून गेला. 2 गाडी स्कुटरी गेली तेंची बायक आनी प्रवीण नायक म्हणटा तेगेले जास्त गेल्ले आसा. आनंद नारायण आनी कितले अंदाजे कितले लॉस अशे तुमी एस्टिमेट केला? पेमेंट आमी एकाच दिल्ले आसा तलाटीक सांगलेलें आसा. अलमोस्ट म्हणजे हेगेले प्रवीणाले चड जाला आनी तेगेली 2 बायक गेले. मोटरसायकली 2 डॅमेज जाल्या. आनी सरान तशें हेल्प केल्लो आसा ते आज तेका निवड. कितले घर टोटल घर कितले? 4 घरां. म्हणजे सरा कडेन आज ते गेल्ले सरान तेंकां आपोवन गेले आनी सरान तेंकां जाता तितले हेल्प करता म्हटल्यार जो विकस तो. तशेंच तेंकां आज निवड करपाक लागून तेंकां कितें पयशाची वेवस्था केल्ली आसा तुमी निवड करून घेवपाची. फुडलें मागीर आपूण करून घेता म्हणून. आवाज गोंयचो हे बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.